Catholic Association of Goa आमकां अपील केला to clarify our stand in the Assembly as far as FCRA Amendment Bill 2026. तेंगे concerns आहे FCRA बिल सिविल सोसायटी जावं चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनाक कांय त्रास जावपा जायना, तांकां इम्पॅक्ट पडे हा एड्युकेशनाचेर ते रेज करपाक. युनियन गव्हर्मेंटान सद्या जॉयंट पार्लियामेंटरी कमिटीक ऑलरेडी धाडलां फॉर कन्सल्टेशन्स. तेंगे एप्रिहेन्शन्स ते इनकॉर्पोरेट जावपा जाय, नाल्यार तें बिल पास जावपा जायना. डिमांड तेंगेलें सेफ गार्ड्स फॉर आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेटरी एंड पॉलिटिकल मोटिवेशन एक्शनाचेर, आनी तेंगे फंड्स पडे हाय ते रेज ते हें करपा जायना. कितें देर शूड बी नो टेकिंग ओवर फंड्स, आनी तेंक नोटीस दीन एंड मोर सो प्रोटेक्शन फॉर एसेंशियल सर्विसीस. आतां हे पडे हाय फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट FCRA ते 1976 पास जाल्ले. आतां अमेंडमेंट घालूं सोदताय 2026, आनी तेंगेले आमगे डायसेस स्कूल्स जावं आमगेले गोवा रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स आहाय जावं बारीक मनीस सामान्य NGO आहाय, तांकां कांय त्रास जावपा जायना. सडनली तेंगे फियर कितें की सडनली समबडी माय टेक ओवर देअर ऑर्गनायझेशन. ते बारीक मनशां पावताय. आमगे सगळीं इन्स्टिट्यूशनां इतलीं वर्सां एक सामान्य मनशां पावलें, तांकां त्रास जावपा जायना. तांकां ते अमेंडमेंट पडे आहा तें हॅज लॉट ऑफ तेंगे फियर्स आहा. एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन जावं रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन जावं तें FCRA कॅन्सील केलें जाल्यार वयल्यान तांकां पेनाल्टी आनी केल्या 5 years and jail. It should not be used as a threat for this reason. जे donations येता, it should not be, especially other states of the country. आमकां पळोवन गोंयांत पळोवन we will be able to manage, but some places तेंको बाड्यांको कांय ना. तेंको बारीक येवन झोपडे आहाय, तेंकोडे बारीक स्ट्रक्चर आहाय, ती कितको बार त्रास करताय, तेंक त्रास जावपा जायना. आतां हें सगळें वी हॅव टू बी व्हेरी क्लियर. आमी क्लियर उलयतले की हें त्रास जावपा जायना म्हूण. आनी जे एफर्ट हे मनीस घालतात, जे सामान्य मनशां पावताय, तेंक मदें फियर म्हणजे तेंचे मदें भिरांत आसपा जायना की बाबा कोण आमकां आपणें सडनली वतलो, तें राखपाक आमगे काम. चीफ मिनिस्टराक ऑलरेडी बरयलें आमी, आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय पासून पार्लियामेंटरी कमिटी पासून वी वील मेक अ रिप्रेझेंटेशन. आमी कंटिन्युअस एफर्ट घेताय. चीफ मिनिस्टराक उलयताय जावं एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक उलयताय, इवन अदर इश्यूज वी हॅव हॅड डिस्कशन्स विथ बिशप, कार्डिनल जावं प्रिस्ट जावं सिस्टर्स जावं तेंगे इश्यूज सदां घेवपाक. आमगे कायदो पडे आहा तो आमी केन्नाय फाट सरनाय. आमगे पडे कितें आहा तें गोड्यान काळजान दवरीत, पूण सांगपाक आनी काम करपाक आमी फाट सरनाय. वी ऑलवेज क्लियर इट विथ द चीफ मिनिस्टर एंड द गव्हर्मेंट एंड द डिपार्टमेंट्स की आमगे इश्यूज आहाय म्हणून. आतां आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे हें आहा, जे स्कूल आहाय जावं कितें ऑर्गनायझेशन जावं रेंट आहा जावं कसलो इश्यू आहा, आमी गव्हर्मेंटाक वचोन आमी क्लियर करून घेताय. हांवें म्हणलोलें की हे फावटी हांव जेन्ना जिखोन येयलो, हांव जिखपाक कांय लोकांक सांगलें आमी कॉन्सन्ट्रेट करतले आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी इश्यूज आहा. कित्याक लास्ट टायम म्हाका सगळ्यान म्हणलें तूं भायर कित्याक गेलो, तुका भायर कित्याक पडलां, तूं तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चोय म्हूण. आनी मुगे म्हाका जायते त्रास केलो निमाणे वखदाक इलेक्शनाक की आमी तूं गांवचे कित्याक भायर वयता काय म्हूण. बट हें सगळें करून हे फावटी FCRA इज अ मेन इश्यू. इट डजंट मीन दॅट आय शूड नॉट टेक दॅट इश्यू अप. आमी आमगे फियर्स आनी जे फियर्स आहा लोकांगेले आमी एक्सप्रेस केलां, आनी आतां एसेंब्लींत जें डिमांड केलें तेणी वी वील फुलफील इट. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कॉम्प्रोमायज ऑन दीस इश्यू. आनी कोणें आमकां सांगपा जायना की हें घे वो तें घेवपा जायना म्हूण तें सांगपा जायना. आमी सदांच आमगे एक्सप्रेशन कितें आहा तें आमी केलां, आनी आमी करपा फाट सरपा जाय. गरज पडल्यार देखून वी वील प्रेस फॉर इट. कित्याक हें भंय, हे फियर्स जे आमगे इन्स्टिट्यूशन आहाय गोंयांत एज वेल एज आउटसायड, वी वील सी दॅट वी एक्ट अपॉन इट एंड वी वील सी दॅट ऑल द फियर्स आर रिमूव्ड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.